कसलाच भेदभाव करिनासतना मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत उदरगतीची कामां करता अशें म्हणीत वेंझीन मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंताची तुळा भाऊसाहेब बांदोडकरा कडेन केल्ली। वेंझीच्या याच स्टेटमेंटाचेर विजयान प्रतिक्रिया दिल्या। भाऊसाहेब बांदोडकरान सुरू केल्ल्यो शाळा प्रमोद सावंताच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात बंद पडल्यो। ताका लागून भाऊसाहेब बांदोडकर आणि प्रमोद सावंत हे दोघूय एका सारखे कशे जावं शकता असो प्रश्न फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान उपरासलो। पूण वेंझीक कितें सांगपाचें आसा तें बाणावलेच्या लोकांक कळ्ळां अशें म्हणून विजय सरदेसायान वेंझीक चिमटो काडलो। हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक देव बरो करूं म्हणून असो दिता, कित्याक आय हॅव सीन इन दीस 2-3 years, although as an opposition we have difference in opinions, I have been fighting for Goa to build up brand Goa against all the bad things and all the negative things that this government has been doing. But keeping those differences aside, when it comes to development, when it comes to education, infrastructure development or constituency development, the way how Dr. भाऊसाहेब बांदोडकरांचे भाशेन डिफरन्स कोण नासना, इगो दोन नासना, तेणे डेव्हलपमेंट सगळ्याक केले, तेच भाशेन डॉक्टर प्रमोद सावंत is approving all opposition files, has been kind enough to approve this MLA fund to make sure that this education, infrastructure and development for Holy Trinity Higher Secondary School is being done. And I think that is the path ahead. If we are going to build brand Goa together, I think together we have to all work. And when it comes to elections, elections should be fought based on policies, based on party ideology. And then म्हाका दिसता गोंय प्रोग्रेस करतले आनी गोंय मुखार वतलें। आता भाऊसाहेब बांदोडकर कित्याक खातीर फामाद? भाऊसाहेब बांदोडकर एज्युकेशन रिफॉर्म्स म्हणजे सगळे आमची प्राथमीक शाळा म्हणटा ती इतल्यो ताणें घाल्यो पूण तो फामाद। पूण एक आमकां मे 2024 एसेंब्लीन आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी एक स्टेटमेंट केलें आनी गुगलाचेर गेल्यार तुमकां मेळटलो कितें म्हणून की गेल्या 10 वर्सांनी 1000 सरकारी प्राथमिक शाळा बंद पडल्या आनी उरल्या 596 सारखे एक्झॅक्ट फिगर तुका सांगता। हे ताणें 12 मे 2024 काडिल्लें स्टेटमेंट आनी ह्यो 596 57% फक्त 5% पांच भुरगे आहात म्हळ्यार 57% ऑफ दीस 596 स्कूल्स आता फक्त एक स्कुलान 5 भुरगे आहात। सो गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल म्हणटा ते ह्या बीजेपी सरकारान काबार केली आनी मुखेलमंत्र्यान मे 2024 स्टेटमेंट काडला की रॉंग पॉलिसीज गव्हर्मेंटाच्यो आसून ह्यो प्राथमीक शाळा बंद पडल्यो। सो तो एडमीट करता। सो हे जर एज्युकेशनान आमी कंपेर केलें की भाऊसाहेब बांदोडकरान एज्युकेशन हाडलें गोंयांत, इस्टॅब्लीश केली इतली स्कुलां आनी प्रमोद सावंताच्या टायमार ही इश्कोलां बंद पडली। सो हातूंत तो एक कसो जाता तो म्हाका कळना। पूण हांव एक जाणा की बाणावलेचे लोक हुशार। बाणावलेच्या लोकांनी 10,000 मतांनी लीड दिली तेन्ना ओपिनियन पोला खातीर हे बाब वेंझीच आमकां खूबदां याद करून दिता। सो हे बाणावलेचे हुशार जनतेक कितें समजुपाचें तें समजलां आनी हांव तें कितें उलयता तें बी समजतलें। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।